आयज राम लेगीत वेंचणुकेक उबो रावलो जाल्यार वेंचून येवपाची शक्यता ना, कारण तो कफल्लक. आज रावण वेंचून येतलो, कारण ताचे कडेन भरपूर दुडू आसात. तो सगळे तरेच्यो सुविधा मेळोवन दिवपाक शकतलो. असलें राजकारण हालीं चल्लां. भाशा सुरक्षा मंचाचो फुडारी सुभाष वेलिंगकारान टिका केल्या. आदीं राज्यकर्ते लोकांक विकते घेताले, आतांचे राज्यकर्ते लोकांनी वेंचून दिल्ल्या आमदारांकच विकत घेतात. हो लोकशाय सोंपोवपाचो प्रकार अशें ताणें फुडें सांगलें. पळयात. पणजे मळ्यांत आयतारा राष्ट्रीय चेतना संमेलन घडोवन हाडलें. ह्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ल्यांक वेलिंगकार मार्गदर्शन करतालो. माचयेर स्वामी दुर्गानंद गिरी, डॉक्टर भिवा मळीक, निमंत्रक अवधूत कामत, प्रवीण नायक, स्वाती केरकार आनी हेर हजर आसले. अभ्यासात चमक दाखयल्ल्या कांय विद्यार्थ्यांचे ह्या वेळार कौतुक जालें. की राजकारण हें कोणें करपाचें? हो राजकारण हें धंदो जाका करपाचो आसा ताणें करपाचें. म्हणजे राजकारण हो धंदो. पैसे जेंचे कडेन आसा ते निवडणुकीक उबी रावतात आनी पयसो दुपटीन न्हय, 500 पटीन, 1000 पटीन, 10,000 पटीन जर वाडोवपाक जाय जाल्यार राजकारणा सारको दुसरो धंदो आज देशभर आमच्या खंयच उपलब्ध ना. विच पॉलिटिकल पार्टी स्टँड्स ऑन मॉरॅलिटी. नैतिकता भ्रश्ट जाली राजकारणातली. कसल्या विचारा कडेन खंयची पार्टी आसा तें म्हाका सांगा. गोंयचें उदाहरण जर दिलें जाल्यार जाका काल तुमी एका चिन्हाचेर निवडून दिलो तो आज खंय आसा. म्हणजे लोकांक विकते घेता हें बरोबर, पण ताच्या फुडली पायरी राजकारणात गाठलेली आसा. लोकांनी जाका निवडून दिलो त्या आमदाराकूच विकत घेतात. सोंपली मरे लोकशाही, काबार जाली मरे. आता राम जर निवडणुकीक उबे जर रावलो आणि राम जर कफल्लक जर आसा, राम जर वनवासी जर आसा जाल्यार मतदार रामाक निवडून दिवचे ना, रावणाक निवडून दितले. कित्याक? रावण पयशाकार, रावण सगळ्या प्रकारच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवंक शकता. अशा प्रकारची दिशा आज दुर्दैवान राजकारणान घेतलेली आसा. आमच्या तोंडाचेर इलेक्शनाच्या वेळाचेर एक नोकरी मारतात, एक आमिष कसले तरी मारतात, नाल्यार दहशत मारतात, दंडेली करतात, धमक्यो दितात. हे प्रचलित राजकारण आसा. हातूंतल्यान समाजाचें कल्याण जातलें काय ना हो विचार जो आसा, जाका लोकशाहीन राजा म्हटलेलो आसा तो मतदार जो आसा ताणें हाचो अवश्य विचार करपाक जाय. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया.